गावागावातल्यो मुळाव्यो सरकारी शाळा बंद पडप चालूच. दुसरे वटेन नव्यो शाळा सुरू करपाक खाजगी संस्था लायनीक उब्यो. शैक्षणिक वर्सा 2024-25 शिक्षण खात्यान एकाय नव्या मुळाव्या शाळेक मान्यताय दिल्ली ना. खात्याकडे वेगवेगळ्या नवीन शाळां खातीर 81 अर्ज आयिल्ले. त्या वाठारांतल्या शाळांनी नवीन शाळांचेर आक्षेप घेतलो. पयलीं सावन आशिल्ल्या शाळांकूच भुरगीं कमी पडपाक लागले. नवीन शाळा सुरू केल्यार पयलींच्या शाळांनी भुरगीं कमी पडटली. एका वाठारात 2 शाळा चलपाक शकनात म्हूण नव्या शाळांचे अर्ज न्हयकारले. शिक्षण खात्याच्या सहाय्यक संचालकान पळोवणी केल्या उपरांत निर्णय घेतलो. पयलीं सावन चालू आशिल्ल्या मुळाव्या शाळेच्या 1 किलोमीटर वाठारात नव्या शाळेक परवानो मेळना. माध्यमीक शाळेकडच्यान 3 किलोमिटरा भितर दुसऱ्या माध्यमीक शाळा सुरू करपाक मेळना. हायर सेकंडरीच्या 8 किलोमिटराच्या वाठारात दुसरी हायर सेकंडरी सुरू करपाक मेळना. साश्टीत 2 नव्यो उच्च माध्यमीक शाळा सुरू करपाक मान्यताय दिल्या. खात्यान 2 सोडून सगळे अर्ज भायर मारले. अंदू फक्त 2च नव्या हायर सेकंडरींक मान्यताय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.